आयज खंय तरी शॉकिंग गजाल जे आयकूंक येयला की दाबोलीम एअरपोर्टांतल्यान जे स्पायजेट फ्लायट आसा तेंच्यांनी आपले ऑपरेशन्स बंद केल्ले आसा आनी तेंच्यांनी अशें म्हणलां की आमी मोपा एअरपोर्टांतल्यान आपलें ऑपरेशन चालू करतले म्हणून. जेन्ना ही सगळी गजाल स्प्रेड जाली तेन्ना आमकां खुबशे फोन येयले जे टूर ऑपरेटर्स आसा तशेंच टॅक्सीकार ते खरी गजाल काय म्हणून. जेन्ना आमकां कळ्ळें आमी व्हेरीफाय केली आमच्या सोर्सा कडल्यान आमकां कळ्ळें की खरी गजाल की स्पायजेटान आपले टोटल ऑपरेशन्स बंद केल्लेले आसा म्हणून. आतां खंय तरी एक प्रश्न निर्माण जाता की स्पायजेट आपले ऑपरेशन्स बंद केले, हेच्या पयलीं खुबशे फ्लायटींनी आपले ऑपरेशन्स बंद केल्ले आसा आनी तितून एक इम्पॅक्ट दाबोलीम एअरपोर्टार पडटा तो की खंय तरी जे फ्लायट्स ऑपरेशन बंद करून ट्युरिस्ट जे आसा जे पॅसेंजर्स आसा ते खंय तरी दाबोलीम एअरपोर्टार कमी देंवता. आमी लास्ट टायम न्यूज केल्ली की खंय तरी ट्युरिस्ट जे आसा ते खंय तरी चड हँडलींग जाल्लेले आसा म्हणून. पूण जे एक्चुअल सोर्स जे फॅक्ट जर गजाल पळयत जाल्यार जे आमचे इन्फॉर्मेशन आमी काडले तेन्ना आमकां कळ्ळें की पॅसेंजर्स खूब कमी येता. अशें आमकां एकदां जे थंयचे जे टॅक्सी ऑपरेटर्स आसा ते आमकां सांगता की फ्लायटींतल्यान जर 100 पॅसेंजराची फ्लायट आहा भितर ना म्हणल्यार 20 ते 30च पॅसेंजर्स देंवता म्हणून आनी खंय तरी तेंचो बिझनस हो टोटल डावन जाल्लो आसा म्हणून. आनी जर फ्लायटी दाबोलीम एअरपोर्टांतल्यान जर कमी जायत रावली खंय तरी जो सावथ गोवा बेल्ट आसा तेचेर टोटल इम्पॅक्ट पडटलो आनी खुबशे टॅक्सीकार नाल्यार टूर ऑपरेटर्स तेंच्यांनी खंय तरी गाडयो घेतला नाल्यार तेंच्यांनी बिझनसान आपले इन्वेस्ट केले आसा ते खंय तरी लॉसान वयतले. सो गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम त्रिवेदी.